प्रेरणा दीस हो श्रद्धांजलीचो कार्यक्रम आसा जे आमचे बाळ्ळीच्या आंदोलनात स्वर्गीय मंगेश गांवकर आणि स्वर्गीय दिलीप वेळीप हांचो श्रद्धांजली दिवपाचो कार्यक्रम 25 मे ह्या दिसा सांजचे 7:30 वरांचेर श्री शांतादुर्गा चावतेश्वर मंडळ सोलये हुंडा सत्तरी गोवा हांगा जावपाचो आसा. आनी ह्या आमच्या बलिदान जे करपी जे आसात तांचे एक नामस्मरण त्या त्या तालुक्यांतल्या तरुणांक जावचे, त्या त्या भागांतल्या नागरिकांक जावचे, त्या त्या भागांतल्या समाज बांदवांक जावचे म्हणून आमी हो हांगा सोलये हांगा दवरलो आसा. आनी ह्या श्रद्धांजलीच्या कार्यक्रमाच्या प्रेरणादीन हो आमचो सत्तरी तालुक्यांतले आमचे समाज बांधव आनी बिचोली तालुक्याचे समाज बांधव एक्टीव जे आसात तांणी ही जबाबदारी घेतली आसा. आमची 12 मागण्यांतल्यो अजुनूय कांय मागण्यो पूर्ण जाल्यो ना. आमची 12 मागण्यांतली आनी एक प्रमुख मागणी आसली की गोंयांत आमकां राजकीय विधानसभेक आरक्षण ना. हाजे खातीर फुटा संघटने आतां पर्यंत आपल्यालो दिल्ली दरबारा पर्यंत सुद्दां प्रयत्न केल्लो आसा. ह्या संबंधी गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक आमी निवेदन दिल्लें आसा. देशाचे संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर हांचे मार्फत आमकां एक दिल्ली पर्यंत सुद्दां शिष्टमंडळ व्हरपाचो प्रयत्न आसा आनी मान्य केल्लें आसा. म्हणून 2017च्या निवडणुकीक आमकां खऱ्या अर्थान श्रद्धांजली दिली जातली मंगेश आनी दिलीप की 2017च्या ह्या निवडणुकीक आमकां जर हे जे 12% आरक्षण दवरलें, विधानसभेचें आरक्षण दवरलें, जाल्यार ती सरकारच्या वतीन सुद्दां मंगेश आनी दिलीपाक आनी फुटाच्या ह्या समाज बांदवाक, एसटीच्या समाज बांदवाक मोठे एक श्रद्धांजली दिली अशें मोठें काम जातलें.